Welcome to the Garden of Glory. बऱ्या मोनाच्या मनशाचेर आधारलोली खुर्साची वाट. विशय: बरेपणाचे दूत जावया, देवा पेल्याच्या मोगान वाडुया. सुरवातेची उतरां. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी सगळीं देवाची भुरगीं. ह्या संवसारांत जियेतना देव आमकां जण एकल्याक बरेपणाचे दूत जावंक आपयता. आयज समाजांत बरी कोणी, बरें उतर, सेवा चाकरी, एकामेकाक सांगात दिवप, एकामेकाचो भार लोव करप, असलें जिवीत जाय. देव आमकां दर दिसा बरें तें करूंक, वायट तें पयसावूंक आनी एकामेकाच्या आदार सहकाराक पावूंक आमकां उलो मारता. ह्या समाजांत जियेतना दर दिसा आमी देवा आनी पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन जियोंक आमकां आपोवणें आसा. ह्या खुर्साचे वाटेन सोबार बऱ्या मोनाच्या मनशांच्या जिविताचेर नियाळ करून समाजांत बरेपणाचे दूत जावंक तांकां नमुने कशीं आमी घालतल्यो. तर भोगतीन ह्या खुर्साचे वांटेंत आमी वांटो घेवया आनी बरेपणाचे दूत जावंक कृपा मागुया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरणाचें फर्मोण मारतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचें दूत फेथ गोन्साल्वीस. फेथ गोन्साल्वीस दिल्ली राज्यांतलें चेडूं आपलें जिवीत देवान दिलोल्या गुणां उदेशीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत खरी खुशालकाय हाडूंक वावुरलें. ताका संगीताचो जावं वाजपाचो आनी गावपाचो गूण आसलो तो फुंकोट दुसऱ्यांक भोव करून ज्या भुरग्यांक सोडून दिल्यान, जीं भुरगीं जिवितांत सांडल्यांत, तांचे सोवे वांटलो. 2008 ह्या वर्सा आपलें शिक्षण करतना ताणें म्युझिक बस्ती संस्था सुरू करून जायत्या भुरग्यांक घेवन तांच्या जिवितांत संगीता उदेशीं दूख पयसावूंक, मोनाक शांती हाडूंक, निराशीपणांतली वयर काडूंक ताणें प्रभावी पावल मारलें. ज्या भुरग्यांच्या जिवितांत साबार घोडण्यां उदेशीं भिरांत आयलोली, जिवितांत सांडलोलीं, घराच्या वांगड्यांनी पासून तांकां सोडलोलीं, तांकां एकठांवून समाजांत तांकां जागो आसा म्हूण ताणें तांकां दाखोवन दिलें. एक शिक्षक आनी समाजीक धोंदेकार कशें ताणें जायत्या भुरग्यांक वयर काडलीं. इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एड्युकेशन असोसिएशन आयडिया सुरू करून जायत्या भुरग्यांक समाजाक फुडो करूंक ताणें आपलें योगदान दिलें. न्हयच संगीता वाटेन पूण तांच्या खासगी उदरगती वाटेन जायतो आदार ताणें केलो. मागणें. मोगळा जेजू, आमकां दिलोले गूण आमी तुज्या वर्ते मोहिमे पासत आनी दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत वापरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार.
बरेपणाचो दूत सुरेश अडिगा. 2013 ह्या वर्सा जेन्ना रीण फारीक करूंक जायना जालोल्यान महाराष्ट्र राज्यांतल्या विदर्भ गांवांतल्या जायत्या शेतकामत्यांनी आपलो जीव सोंपयलो तेन्ना सुरेश अडिगा US देशांत वावर करपी इंजिनियर हाणें शेतकामत्यांच्या घरच्यांक आदार फावो जावंक तांचे पासत दुडू एकठांवचो वावर सुरू केलो. भारतांत आनी भायल्या देशांतावन दुडू एकठांय करून दुडवांचो आनी हेर जेवणा खाणांचो आदार शेतकामत्यांच्या घरच्यांक दिवंक ताणें निस्वार्थीपणी पावल मारलें. तांचें दूख पयसावंक आनी भार ल्हव करूंक तो जायतो वावुरलो. तांचे हक्क सांबाळूंक आनी तांचे उदरगती पासत वावरूंक ताणें आपल्याच जिविताची सोंपेपणां सोडून दिवन तांच्या गरजांक पावलो. तांकां रावंक घरां आसपाचो बंदोबस्त ताणें आपल्या त्यागांतल्यान करून दिलो. शेतकामत्यांचे प्रश्न आडकोळी आनी तांचे कश्ट सरकारी खात्यां मेरेन पावोवंक आनी मरोन गेलोल्या शेतकामत्यांच्या घरच्यांक तांकां तांचे हक्क फावो जावंक तो भारी वावुरलो. मागणें. मोगळा जेजू गरजे आकांतांक सांपडलोल्यान सोवे आमी हुस्को दाखोवंक आनी फावो तो तांकां आदार दिवन तांचो भार ल्हव करूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत बीबी प्रकाश कौर. बीबी प्रकाश कौर चेडू भुरगें देखून ताच्या आवय बापायन ताका रस्त्यार सोडलोलें. कश्टां आडकोळी मदें ताची वाड जाली आनी वाडता वाडता आपणा परी दुसरी चेडू भुरगीं ह्या रस्त्याचेर पावची न्हय म्हूण ताणें चेडू भुरग्यां पासत मिसांव सुरू केलें. ज्या चेडू भुरग्यांक रस्त्यार सांडटात तांकां ताणें जालंधर गांवांत एक घर बांदलें. सांडलोल्या चेडू भुरग्यांक तें एक आवय जालें. सांडलोल्या चेडू भुरग्यांक घरांत एकठांय करून फुंकोट शिक्षण ताणें दिलें. आवयचो मोग हुस्को तांकां ताणें वांटलो. तांची बरे भाशेन काळजी घेतली. सांडलोल्या चेडू भुरग्यां सोवें धोयेन तें वागलें आनी तांकां खुशाल दवरूंक तें वावुरलें. तांकां भलायकेचें जेवण फावो करून शेगुणांनी भरलोलें तांचें जिवीत करूंक ताणें आप खुशेन पावल मारलें. थोड्यांक बऱ्या कुटुंबांनी ताणें लग्न करून दिवली. थोडी लग्न जायनासतना ताचो वावर व्हडा उमेदीन फुडें वतात. मागणें. मोगळा जेजू चेडू भुरग्यांचे आनी वस्तुरेचें व्हरतेपण वळखून घेवन तांकां मानान लेखूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं
सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचें दूत रजनी पारांजपे. रजनी पारांजपे एक समाज सेवक कशी मुंबय आनी पुणे शारांनी शिक्षणीक मळार भुरग्यांच्या मनाचेर प्रभाव हाडूंक ती फुडें सरली. शिक्षण दर एका नागरिकांचो हक्क देखून सगळ्या नागरिकांक शिक्षण मेळोवंक रजनी पारांजपे हिचो आवंडो जालो. डूर स्टेप स्कूल ही संस्था मुंबय शारांत 1987 ह्या वर्सा तिणें घडोवन हाडली आनी ही संस्थे उद्देशी ज्या गांवांनी भुरग्यांक गरजेचें तें शिक्षण घेवंक सवलती नात तांकां शिक्षण दिवंक तिणें पावल मारलें. भुरग्यांक शाळेंत शिक्षण घेवंक आडकोळी आसात जाल्यार तांच्या गांवांनी वचोन तांकां शिकयतली म्हूण तिणें आव्हान स्विकारलें. गरीब दुबळ्या भुरग्यांक तांचो फुडार वायट न्हय पूण बरो जावचो आनी समाजांतले वायट नोपोवन जावचें म्हूण जाणून घेवन भुरग्यांक फुकट शिक्षण दिवंक तिणें सुरू केलें. तिच्या पावलांनी पावल घालून जायत्या समाज सेवकांनी आनी शिक्षकांनी हो तिचो वावर फुडें व्हरोंक तिका आपखुशेन पाठिंबो दिला. मागणें. मोगाळ्या जेजू जी भावां भयणी समाजांत बरो वावर करतात तांकां आमचो पाठिंबो दिवंक आनी घडटा ते भाशेन आमी तांकां आमचो आदार दिवंक आमकां तुजो आदार फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत बिना लक्ष्मी नेप्राम. मणिपूर राज्यांत झगडीं मारामारीक आनी हेर कारणांक लागून जायत्यो वस्तोऱ्यो विधवा जावंक पावलोल्यो. बिना लक्ष्मी नेप्राम असल्या संदर्भांत आपूण विधवा जावन आपणें जें कितें भोगलां तें अणभवून दुसऱ्यांचें दूख ल्हव करूंक ताणें पावल मारलें. जायत्या वस्तोऱ्यांक घोव ना जावन, भुरग्यांक बापूय ना जावन आनी आवयक आपलो भुरगो ना जावन तांच्या कुटुंबान कितले कोश्ट उप्रासतात ते वळखून तांच्या आदाराक पावूंक तिणें पावल मारलें. घडटा ते भाशेन दुडवांचो आदार, कपडे, शिवपाची यंत्रां तशेंच भोव थोडें रीण दिवन तांच्या पांयांचेर तांकां उबीं करूंक नेप्राम फुडें सरलें. हो वावर फुडें व्हरूंक मणिपूर विमेन गन सर्वायवर्स नेटवर्क संस्था सुरू करून विधवा ओस्तोरियांचो फुडार घडोवन हाडूंक तें वावुरलें. जांचे लागीं कोर्टांत नीत मेळोवन घेवंक केस झुजूंक घडोना तांकां ह्या आपल्या सुपुल्ल्या वावरा उद्देशी मोजत करूंक तें फुडें सरलें. आपल्या ल्हान पूण महान कोण्या वरवीं विधवांक तें आलाशिरो जालें. मागणें. मोगाळा जेजू असोक्तां सोवें आमी बरेपणाचे दूत जावंक आनी तांचे असोक्तायेन आमी बोळ जावंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक
तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत अक्षय अब्राम. भोपाल राज्यांत आपले MBA शिक्षण करून फावो तो अणभव वावराच्या मोळार घेतले उपरांत एके वेगळेच तरेच्या वावराक ताणें खांद मारलो. खेळा मोळार आपलो खेरीत मोग दाखोवन समाजाचे देगेक आसलेल्या गरीब दुबळ्या भुरग्यांक खेळा मोळार तांची तांक दाखोवंक तो एक हात्यार जालो. ताणें खेल ह्या माथाळ्या खाला लखनौ राज्यांत संस्था सुरू करून आपलो समाजीक वावर सुरू केलो आनी अनाथां, खेड्या गांवांतल्या आनी गरीब दुबळ्या भुरग्यां पासत वावुरतल्या समाज सेवकांचो आदार घेवन ह्या भुरग्यांक खेळांतल्यान वयर सरूंक उत्तेजन आनी धीर जालो. खेळा मोळार तांकां वयर काडटना आनी बरी भलायकी सांबाळूंक आदार दितना तो भुरग्यांक गरजेच्या विशयाचेर शिक्षण दिवन तांकां मानसीक बळान भरतालो. खेळा उद्देशी आपली उदरगत जाल्या आनी खेळांतल्यानूच आपली भलायकी सांबाळूंक पावला देखून गरीब दुबळ्या भुरग्यांक खेळाचें म्हत्व शिकोवंक आनी तांकां फुडाराचे अखंड खांबे करूंक ताणें पावल मारलें. मागणें. मोगाळा जेजू, आमचेंच चिंतूंक न्हय पूण दुसऱ्यांचेय चिंतूंक आनी आमची तशेंच दुसऱ्यांचे भलायकीची काळजी घेवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोणीर पडटा. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत रेखा कुमारी. आंगांत ओगळें बळ डिसेबिलिटी आसलोले रेखा कुमारी व्हीलचेराचेर बसून ज्या भुरग्यांच्या आंगांत ओगळें बळ आसून कोश्टवतात तांच्या हक्का पासत झुजलें. 2 वर्साचे पिरायेर आसतना ताका पोलियो जालो. ताचो जल्म दिल्ली राज्यांत जावन भुरगेपणी आपूण कितलें कोश्टवलें तें अणभवून ताणें आपणा परी कोश्टवतल्यां पासत वर्ल्ड वी वॉन्ट ह्या माथाळ्या खाला आंगांत ओगळें बळ आसलोल्यां पासत वावरूंक पावल मारलें. चिल्ड्रन्स मॅनिफेस्टो हातूंत आंगांत ओगळें बळ आसलोल्या 11 भुरग्यांची समिती घडोवन हाडून तांचे हक तांकां मेळोवन घेवन न्यूयॉर्क देशांत युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली हातूंत जे संवसाराचे राजकीय फुडारी एकठांय जातात तातूंत आपलें मागणें घातलें आनी भुरग्यांचो फुडार बरो जावंक काळजीदारपणी आपलें पावल फुडें मारलें. आपूण एक ल्हान भुरगें कशें कोश्टवलें ताचेर लक्ष घालून आपणा सारके हेर भुरग्यांक तसलेच कोश्ट पडटात तें जाणून घेवन आंगांत ओगळें बळ आसलोल्या भुरग्यांक जेवपाची रूच मेळोवंक तें फुडें सरलें. मागणें. मोगाळा जेजू, आंगांत ओगळें बळ आसलोल्यां सोवें आमी हुस्को दाखोवंक आनी तांकां मानान लेखूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर.
8वें स्थान. जेरुजाल्याच्या वस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत मामून आख्तर. द समारितन हेल्प मिशन संस्था घडोवन हाडून वेस्ट बेंगाल राज्यांत समाजाचे देगेक आसलोल्या सोबे बरेपण वांटूंक ताणें पावल मारलें. झोंपडपट्ट्यांनी रावतल्या भुरग्यांक शिक्षण फावो करूंक, तांची भलायकी सांबाळूंक, तांचो दिसपट्टो गिरास तांकां मेळोवंक, तांची उदरगत आनी वाड चालूच आसूंक आनी ओदी करून चेडवां भुरग्यांक तांचो फुडार घडोवन हाडूंक मामून आख्तरान फुडें पावल मारलें. भुरग्यां मदें आसलोले गूण सोदून काडून तांची फावो ती आकारणी जावंक आनी तांकां गरजेच्यो त्यो सवलती दिवंक तो भारी वावुरलो. ज्या गरीब आवय बापाय लागीं आपल्या भुरग्यांची आकारणी आनी वाड करूंक जायना, तांचे सोबे दोयाळ जावन तांचो फुडार घडोवन हाडूंक तो वावुरलो. शिक्षणीक म्हळ्यार भुरग्यांची आकारणी करून जांचे लागीं मुळावें शिक्षण पासून घेवंक घडोना तांकां द समारियतन हेल्प मिशन एक सोंत जाली. निस्वार्थीपणान मामून आख्तरान जायत्या भुरग्यांची आकारणी करून तांकां तांचो फुडार आसा म्हूण दाखोवन जेवपाची रूच तांच्यांत हाडून ताणें बरेपण शिंपडायलें. मागणें. मोगाळा जेजू गरीब दुबळ्यां सोबे बरेपण शिंपडावंक आनी जीं भावा भयण्यां सोबे फावो त्यो सवलत्यो नात तांचे सोबे आमी उदार जावंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोनीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत श्वेताचारी. गरीब दुबळ्या भुरग्यांक तांचें भुरगेपण तांकां दिवंक आनी भुरग्यांच्या खेळण्यां वरवीं तीं खुशाल आसूंक श्वेताचारीन टॉय बँक सुरू केलें. जायत्यांच्या घरांत जांचे लागीं घडटात तीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक उंचा मोलाचें भुरग्यांचे खेळणें हाडून दितालीं. भुरगीं तें पळणें जाल्या उपरांत कुशीन दवरतालीं. थोडीं भुरगीं वाडटा वाडटा आपणा लागीं खेळपाचें खेळणें आसा तें परत हातांत घेवंक सोदिनासलीं. ज्यो खेळपाच्यो सवलती भुरग्यांक फावो जातात त्यो सगळ्यांक मेळनात म्हूण जाणून घेवन श्वेताचारी असल्या गरीब दुबळ्या भुरग्यांक तांच्या हातांत एक तरी भुरग्यांचें खेळणें आसचें म्हूण ताणें फुडें पावल मारलें. जांच्या घरांत भुरगीं भुरग्यांचें खेळणें घेवन खेळनात तीं एकठांय करूंक मुंबय रस्त्याचे देगेक रावतल्या गरीब दुबळ्या भुरग्यांक भुरग्यांचें खेळणें फुंकोट दिवंक आपल्या सांगात्यां बराबर श्वेताचारीन फुडाकार घेतलो. मागणें. मोगाळा जेजू भुरग्यां सोबे आमी ओपुरबाय दाखोवंक आनी तांकां आमी देखीवंत नमुने जावंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगडो करतात.
पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत बिना राव. गुजरात राज्यांतल्या सुरत गांवांत झोपडपट्ट्यांनी रावतल्या भुरग्यांक फुंकोट आकारणी आनी शिक्षण दिवंक सुरू केलें. जायत्या स्वयंसेवकांचो आदार घेवन हो वावर ताणें फुडें व्हेलो आनी भुरग्यांचो फुडार घडोवन हाडूंक तें वावुरलें. भुरग्याच्या पिरायेर थावन ताचो बापूय ताका देखीवंत नमुनो जालो. ताचो बापूय कुड्ड्या भुरग्यांक फुंकोट शिक्षण दितालो तें पळोवन आपणेय गरीब भुरग्यां पासत कितें तरी करचें म्हूण भिनाच्या मनांत घोळतालें. दर दिसा स्वयंसेवकांचो आदार घेवन गांवांतल्या गरीब भुरग्यांक सांजे 6 ते 8 वाजता पर्यंत फुंकोट शिक्षण दिवन तांची मुनशाळ आकारणी तें करतालें. ज्या भुरग्यांक सायन्स शिकोवंक तांक आसा तांकां शिकोवंक तें सोंद फावो करतालें. भुरग्यांक वाचपाची संवय करूंक बिना फुंकोट पुस्तकां वांट्टालें. देवाच्या आदाराचेर पातयेवन बरे देखणार दितात तो दुडवांचो आदार घेवन हो बरो वावर नेटान ताणें फुडें व्हेलो. मागणें. मोगाळा जेजू, बऱ्या मोनाच्या मनशांच्या पावलांनी आमी पावल घालूंक फुडें वचूंक आनी समाजांत सदांच बरें तें करूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजू खुर्सार खेळायतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत अभिमन्यू दास. ओडिशा राज्यांतलो अभिमन्यू दास हॉस्पिटलांत अनवळखी मनशाची मेलोली कुडीक फावो त्या प्रमाणान मरणाची रीत फावो जावंक तो वावुरलो. कांकराच्या दुयेंसा वरवीं सांडलोल्यांक तो आलाशिरो जालो. ह्या दुयेंसा वरवीं जीं भावां भयणी सांडलोलीं, जांकां इलाज दिवंक कोणूच नासलोलीं, तांची सेवा करून तांच्या ह्या ओरिश्ट दुयेंसान फावो तो इलाज मेळोवन घेवंक तो भारी वावुरलो. फुटबॉल खेळपाची ताका व्हड आवड आसली. एका दिसा ह्या खेळांत जैत मेळोवन तो घरा परततना ताका उपसोयीक जालो आनी त्या दिसा थावन ताच्या जिवितांत बदलणी भितर सरली. गरीब लोकांक तांचे पिडे वेळार फावो तो इलाज तांकां मेळना तें पळोवन तांचे सेवेक आयतो आसूंक ताणें फुडें पावल मारलें. हॉस्पिटलांत भेट दिवन घडता ते परी तांकां दुडवांचो आदार करून आनी आपल्या बोळा उदेशी तांची सेवा करूंक ताणें आपलें जिवीत खर्चिलें. उपसोयेगाक सांपडलोल्यांक तो हॉस्पिटलांत व्हरतालो, तांचे घाय बांदतालो, जांचे लागीं घडोना तांकां न्हाण दितालो, आपल्या हातांनी तांकां जेवयतालो. जेन्ना ताच्याच कुटुंबांतलीं 4 कांकराच्या दुयेंसा वरवीं संवसाराक अंतरलीं तेन्ना तांचे कश्ट पळोवन जीं भावां भयणी ह्या दुयेंसांक सांपडटात तांचे सेवेक तो भियेनासतना वावुरलो. आपले जिवीत तो दुसऱ्यां पासत जियेलो. मागणें. मोगाळा जेजू, पिडेंत आसलोल्यां सोबे आमी पेकोवणेचे
आनी समाधानाचे हात्यार जावंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मरता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत के. वेंकटरमण. के. वेंकटरमण तमिळनाडू राज्यांत इरोड गांवांत मनीस कूळ राखूंक मुनशाळायेन वागलो. इरोड गांवांत गरीब दुबळ्या भावा भयणींक भरवांसो जावन जांचे लागीं दिसाचें एक पासून जेवण जेवंक घडोना तांचें पोट भरूंक ताणें पावल मारलें. फाटलीं कांय वर्सां जालीं गरीब आनी दुबळ्यांक दर दिसा 3 फावटीं तो फकत ₹1 जेवण दिवन तांकां घोटायेन आनी भलायकेन दवरूंक पावल मारलें. कोणूच भुकेन न्हिदचो न्हय म्हूण चिंतून तांणी ही सेवेची कोडणी सुरू केली. इरोड जनरल हॉस्पिटलांशी श्री AMV होमली मेस नांवाची ल्हान खानावळ सुरू करून जांचे लागीं जेवण विकतें घेवंक घडोना तांकां मुनशाळ सेवेंतल्यान घोटायेचें जेवण दिवंक तो वावुरलो. मनीसकूळ राखूंक फकत मुनशाळाय गरजेची म्हूण वळखून हो सेवेचो वावर ताणें सुरू केलो. मागणें. मोगळा जेजू, मुनशा कूळ राखूंक आमच्याच हातांत आसा म्हूण मांडून घेवन सगळ्यांक खुशालकायेन जिवंक आमी आदाराचीं जावंक आनी तांकां फावो तो आदार दिवंक आमी फुडें सरूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत हरे राम पांडे. हरे राम पांडे झारखंड राज्यांतल्या दियोघर शारांत चेडू भुरग्यां पासत आपलें जिवीत खर्चूंक आनी तांकां समाजांत वयर काडूंक वावुरलो. नारायण सेवा आश्रम सुरू करून सुमार 35 चेडू भुरग्यांक जिविताक फुडो करूंक तांकां फावो तें भलायकेचें जेवण दिवंक आनी शिक्षणीक मळार तांची आकारणी करूंक ताणें पावल मारलें. हीं भुरगीं अनाथ कशीं तांकां आवय बापायन सांडलोलीं. हीं भुरगीं रानांनी, रस्त्याचे देगेक झाडां झोंपांनी आनी रेलगाडयेंत सोडलोलीं. आपूण तांचो आलाशिरो जावन ताणें तांकां सांबाळलीं. भवानी कुमारी आपले बायले बराबर पांडेन ह्या चेडू भुरग्यांची राखण करून तांकां जिवितांत वयर काडलीं. खंयच्याय भुरग्यांक अनाथ कशें सांडलोलें दिसल्यार लोक पांडेक फोन करून पळयतालो. 35 भुरग्यां मदलीं कांय भुरगीं जल्माक येताच तांकां आवय बापायन सोडून दिलोलीं. तांकां हॉस्पिटलांत व्हरोन ताणें फावो तो इलाज दिवन तांचो जीव राखलो. हरे राम पांडे आपल्या वावराचे सुवातेर भ्रश्टाचार चलतालो तें पळोवन ताणें वावर सोडून दिलो आनी आपल्या कुटुंबाचे जमनीर शेत कामत करून
दिसपट्टो गिरास जोडूंक ताणें पावल मारलें. आपूण कोश्टांतल्यान वयर सरोन त्यागी जिविताक फुडो करून अनाथ भुरग्यांचो तो धीर आनी आलाशिरो जालो. मागणें. मोगळा जेजू, कोश्टी आनी त्यागी जिविताक वेंग मारून जिवीत जियोंक आनी वायट वस्ता थंय बरेपण शिंपडावंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बरेपणाचो दूत दर्शना चौधरी. भयणी मदली व्हडली भयण दर्शना चौधरी गरीब कुटुंबांतले चेडू म्हणटोच भुरगें उंचलें शिक्षण घेवंक ताका जायत्यो आडखळी उप्रासल्यो. 2008 ह्या वर्सा लग्न जावन तें आपल्या घोवाच्या घरा राजस्थानांत पावलें. सुरवेक ताका भुरग्यांक शिकोवंक संद मेळ्ळी, पूण जायतीं भुरगीं जीं खेडेगांवांत आसात तांकां फावो तें शिक्षण मेळना म्हूण तें दुखी जालें आनी तांकां आपूण शिक्षण फावो करतलें म्हूण ताणें निर्णय घेतलो. राजस्थान राज्यांतली शाळा भुरग्यांक भरवशाचो जागो जावचो, भुरग्यांची शिक्षणीक मळार बरी आकारणी जावची आनी तांचो फुडार घडोवन हाडचो म्हूण दर्शना चौधरी फुडें सरलें. ह्या शाळेंत जेवण मेळटालें तेन्ना भुरगीं येतालीं. शिक्षणाचेर तांचें मन नासलोलें. ह्यो आडखळी वळखून घेवन दर्शनान तांचे सांगाता तांच्या गांवांत रावंक पावल मारलें. तांची संस्कृताय आपणावन भुरग्यांच्या घरांत वचोन भुरग्यांक आनी घरच्या वांगड्यांक भेट दिवंक तें फुडें सरलें. सकाळीं 7 वरांचेर तें सांजे 7 पर्यंत भुरग्यां पासत तें वावुरतालें. आपल्या त्यागी आनी निस्वार्थी जिवितांतल्यान भुरग्यांचो फुडार ताणें घडोवन हाडलो. मागणें. मोगळा जेजू, निस्वार्थीपणान आमचें जिवीत जियोंक आनी मनशाकुळ सांबाळून दवरूंक आमी वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणें. मोगळा जेजू, समाजांत बरेपणाचे दूत जावंक तूं आमकां सगळ्यांक आपयताय आनी तुजे कुरपेन भरताय. तुजेरूच पातयेवन आमी फुडें पावल मारूंक आनी समाजांत ओनीत आसा थंय नीत शिंपडावंक आनी बरेपणाचे दूत जावंक आमकां तुजो आदार दी. फकत आमचेंच चिंतूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांचेय चिंतून दुसऱ्यांक जियोंक दिवंक आनी आमचें क्रिस्तांवपण खऱ्या भावार्थाच्या कोळण्यांनी आमी फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कुरपेन भरलेले,
सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरयां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.